एका वटेन इफ्फी खातीर 57 कोटी मोडून पुराय पणजी शार सजयला। ह्या इफ्फी खातीर 350 परस चड कलाकार देश विदेशांतल्यान येतले, तशेंच 5000 परस चड प्रतिनिधी ह्या इफ्फीक आसतले। पुराय पणजे शाराक इफ्फी निमतान सजावट करून ते लायटी घालून उजवाड फाकयला, जाल्यार दुसऱ्या वाटेन पणजेच्या बस स्टॉपाची वायट अवतिकाय जाल्या। बस स्टॉपान भितर आशिल्ले भाग पुराय कळमेल्यात आनी पिड्ड्यार जाल्यात। खर वतान एकादो मनीस बस स्टॉपान भितर उबो रावलो जाल्यार ताका बसपाक लेगीत सुवात ना। तशेंच कांय बस स्टॉपाचे पत्रे मोडून उडून गेल्यात। इतक्या वायट अवस्थेंत आशिल्ल्या बस स्टॉपांत कांय लोक वत आनी पावसा दिसांत आसरो घेतात। फाटली कितलीशींच वर्सां जाली सीसीपी ह्या बस स्टॉपाचेर लक्ष घातलें ना। ह्या मोडिल्ल्या बस स्टॉपाची अवतिकाय पळोवन इफ्फी खातीर गोंयांत आयिल्ल्या देश विदेशांतल्या कलाकारां मुखार गोंयचें नांव पिड्ड्यार जातलें। ताका लागून सरकारान ह्या मोडिल्ल्या बस स्टॉपाची बेगोबेग दखल घेवची।